कोर्टान आर्ग्युमेंट कितें जालें काल? कोर्टान आतां पयलो मुद्दो जो पळय आसलो न्हू तेचेर कितें आसा जे सर्कुलर आहा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे आतां सगळ्यान पयलीं कशें 2019 तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लें हें प्रकरण म्हणजे जेन्ना एक अमेरिकेक सेकंड हँड वेसल घेतलेले ते ह्या वेसलाकून मोठे आसलेले पूण त्या वेळाचेर आमी ते RTI बी सगळे मागोवन घेतले तांकां ते कळ्ळें की आमी एक्सपोज जाल्या आनी त्या वेळाचेर हें आहा पळय परमिशन ते डिनाय केल्लेले त्या वेळाचेर मागीर कोविडाचो कार्यकाळ गेल्या उपरांत अचानक तेंच्यांनी 17/11/2020 एक परत लेटर केलें नोव्हेंबरान कोविडाचें लॉकडावन बी सोंपल्या उपरांत की आमी नरेंद्र मोदी जो प्रायम मिनिस्टर आहा तेच्या स्लोगनांच्यान इन्स्पायर्ड जाल्या वोकल फॉर लोकल आनी मेक इन इंडिया ह्या 2 स्लोगनांच्यान आमी इन्स्पायर्ड जाल्या आनी आमी इच्छा व्यक्त करता की एक लोकल हितून म्हणजे हंगरकट्टा उडपी हांगासर वेसल आमी बांदता बिल्ड करता कन्स्ट्रक्ट करता आनी ते कॅजिनो म्हणून ऑपरेशनाक हाडटा आनी त्या वेळाचेर तेंच्यांनी मागतना परमिशनान क्लियर म्हटलां की हॉर्स शू ज्या जाग्यार आहा पळय त्या जाग्याचेर आमी ते हाडून मुरींग करतले मागीर हॉर्स शू आहा तो MV कॅजिनो रॉयल पळय आहा त्याच्या जाग्यार वयतलो आनी MV कॅजिनो रॉयल आहा तो रॉयल फ्लोटेलाच्या जाग्यार वयतलो रॉयल फ्लोटेर भायर वयतलो पूण जेन्ना पळय ऑक्टोबर म्हयन्यान स्टार्टींग पळय जेन्ना 27 तारखेक आनी पयली प्रेस घेतलेली त्याच्या पयलीं हांवें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक कित्याक लागून की सद्या हांवूय वेऱ्यार रावता त्या कारणान म्हाका थंयसर आदळून येयल्लें की जे सगळे चल्ला बोलाड पोल हे ते घालपाक मुरींग हे ते चल्ला एक्सरसायज मारता ते हनुमानाच्या देवळा फाटल्यान तेन्ना एक्चुली तेंचें इंटेंशन आयज CM सांगता ते बरोबर सांगता की कॅजिनो हाडिना म्हणून नो तो 7वो कॅजिनो हाडपाचें सगळो घाट चल्लोलो त्या वेळाचेर म्हणटकूच आमी आवाज उठयलो लोकलांनी थंयसर आवाज उठयलो MLAक ओडलो मदीं भितर तितून MLA उबो रावलो मागीर आमी रिप्रेजेंटेशन केलें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक फोर्स केलो की तूं आमकां क्लियर स्टेटमेंट दी की बाबा 7वो येता काय रिप्लेसमेंट येता कित्याक रिप्लेसमेंट जर येता जाल्यार तो वेसल हॉर्स शुवाच्या जाग्यार येवंक जाय ही एक्सरसायज नव्या जाग्यार करपाची गरजूच ना तुम्ही पळयतात GNH.